विश्वास दवरून हांव वेता हांव वेता हांव वेता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटीत सोंपून गेल्ल्या गाब्रियल आफोन्सो आनी मार्टिना जॉर्ज हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या पावलिना डिक्रूज हिच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. जशुआ मास्करेनस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत आनी आमच्या राज्या आनी देशा पासत, ह्या संवसाराची शांती पासत देवा मुखार उबारुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली एल्वीस फेर्नांडीस, देवस्वा पिकेन बर्नर्ड पेरेरा, आसोय दोंगरी मोनिका फेर्नांडीस, आल्त दाबोली पीटर वालीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. संवसार केन्ना सोंपपाचो आसा, संवसार सोंपता तेन्ना कितें जातलें, ही प्रेडिक्शन्स भाव भयणीनो जेजू खेरीत भाशेन सांगता तें गरजेचें न्हू. केन्ना कशें तें, पूण आमी तयार आसा काय ना तें गरजेचें. ह्या पासत सगळ्यात वेळार आमी जागृत रावंक आनी सगळ्या वेळार आमी तयार आसूंक आमकां आयचे मिसाचे भेटीन कृपा मागुया. आनी ही जागृताय आमी दवरूंक आमकां देवीक जाणवाय दी म्हूण मागुया. आनी जायते फावटी देवीक जाणवाय येता ती आमी पयस करून मनशाळे जाणवायेन आमी फटोवन गेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेलीं सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय भितर आसा तो आत्मो बुदीचो, पवित्र, ओप्रोती, जिनसोवार, चतूर, शिताब, सुडसुडीत, निश्कळंक, उजवाडीक, ओखोंड,
बोलो शिडूक बोळ करूं नजो आसलोलो बरें देखतो मोगाळ थीर खात्रेचो शांत सोर पदवेदार आनी सोर देखणार सगळ्या आत्म्यांचो ठाव घेवपी सगळ्या शाण्या निर्मळ आनी भोव चतूर आत्म्यांनी रिकपी कित्याक जाणवाय सगळ्याहून ओदीक वेगीं धांवता ती इतली निर्मळ निर्बेल की सगळ्या वस्तूं भितर रिकता आनी तातूंत भितरले भितर शिंपडटा ती देवाचे पदवेचो स्वास सर्वेस्पराचे सोर पदवेदाराचे मोहिमेंतूच ती निपजता देखून मेळ्ळें कांयच तिजे भितर घुसूंक शकना ती सासणाच्या उजवाडाचो पोरजोळ देवाचे शिताब पदवेचो कोत नासलोलो आरसो ताच्या बोळेपणाचो रूपकार जोरी ती एकलीच तरी ती सगळें करूंक शकता आपुणूच बदल नासतना ती सगळें नवें करता दर एके पिणगेन ती पुण्यावंत आत्म्यांनी रिकता तांकां देवाचे इश्ट आनी प्रवादी करता कित्याक जो कोण जाणवायेच्या सांगाता जियेता ताजोच देव मोग करता खरें म्हणल्यार सुर्यावून ती पोरजोळीत सगळ्या नखेत्रांवून ती लोकलोकीत उजवाडाक सोर केल्यार ती ओदीक व्हरती कित्याक उजवाडा फाटल्यान रात येता पूण वायटाच्यान केन्नाच जाणवायेचेर जैत व्हरूंक जायना प्रितुमेचे एके शिमेतान दुसरे शिमे पर्यंत ती आपली पदवी पावयता सगल्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा देवाचें उतोरें जबाब तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता म्हणुया तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता तुजें उतर सासणांक तोखता सर्वेस्परा स्वर्गार तें सदांच स्थिर पिणगेचे पिणगेन तोखता तुजें विस्वाशीपण तुवें प्रितूम रोचल्याय ती तगुनूच रोचल्याय जबाब तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता तुज्या फॉर्मणा प्रमाणें सगळीं रोसणां तोखता कित्याक सगल्योच वस्तू तुजी चाकरी कोत्तात उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा जबाब तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखाणटलों तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका आदार मेळूं जबाब तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता उद्गार जेजू म्हणटा हांव दाक वेळ तुमी फांटे जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता Sorvespora sui sui Sorvespora sui sui Sorvespora sui sui Sorvespora sui sui Sorvespor तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना
ताणें अशी जाप दिली, नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा, अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणू जायात, देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताक एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळार थावन जोगलावणें मारता आनी अंतराळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे संस्थीन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. वॉट इज द ग्रेटेस्ट चॅलेंज इन युअर मिनिस्ट्री अशें म्हण कोणें तरी विचारलें. तूं सगलें जें कितें करता, म्हणयारपण करता, तातूंत सगल्याहून व्हडलें आव्हान कितें? भाव भयणीनो, हेचेर हांव चिंतता आसतना जायतीं आव्हानां दिश्टी पडलीं. पूण हातूंतलें एक व्हड आव्हान जें जरी तर जाग्यार पडलें जाल्यार ह्या सगल्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो म्हणटा तसलें एकूच म्हाका दिश्टी पडलें, आनी तें म्हणल्यार म्हजो लोक, माय पीपल. द एटिट्यूड ऑफ माय पीपल. म्हजो लोक कशे भाशेन वागता, कशे भाशेन रिस्पॉन्ड करता, आपलो जबाब दिता. जें कितें वेगवेगळ्यो वस्तू घडटात संवसारांत, आमचे भोंवतणी, आमच्या गोराब्यान, तातूंत आमी जबाब कसलो दिता, आमचो रिस्पॉन्स कितें? ही व्हडली चॅलेंज. कित्याक आयज आमी नको आसलेलें कांयच ना, आमच्या दोळ्या मुखार सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आयज उलोवपी जायते आसात, आयज एक्टिविस्ट कितले आसात, सेरमांव सांगपी जायते आसात, आयज प्रिचरूय जायते भायर सरलेले आसात. म्हणटच आमी कितेंच नकळो अशें आयज आमच्यान म्हणपाक जायना. आयज आमचे लागीं सोशल मिडिया आसा, आयज आमचे लागीं न्यूज चॅनल आसात, आमच्या मोबायलाचेर आमकां सगळें आयज दिश्टी पडटा. आनी हें सगळें आसतनाय आयज नेणारपणान जियेल्लो लोक आमकां दिश्टी पडटा, आमची परजा दिश्टी पडटा, जी नेणारपणान जियेल्ल्या भाशेन जियेतात, कांयच न्हय जाल्ल्या भाशेन जियेतात. टेकन फॉर ग्रांटेड, चलती का नाम गाडी, न्हय तो खटारा, असल्यो वस्तू जाल्ल्यो आसात. आनी ही व्हडांतली व्हड चॅलेंज. कित्याक जे कोण वायट करतात ते मनीस सदांच आसात, ते करीत रावतले, ते बंद जावचे ना. आनी चडशे फावटी कडेन आमी जे पॉलिटिशियन्स आसात तांकां बोटान दाखयता, जे कोण राजकारबार चलयतात तांकां आमी बोटान दाखयता. वय चुकीचें ना आमचें तांकां बोटान दाखोवप, कित्याक तांचे जबाबदारीन ते जेन्ना चुकतात तेन्ना जायतें पाड पडटा. पूण तें पाड जावपाक खरें कारण आमचे भितर आसा. आनी हें समजून घेवंक भाव भयणीनो आमकां ही जाणवायेची गरज. आनी ही जाणवाय जरी तर आमकां मेळटली जाल्यार सारको प्रश्न विचारपूय एकदम गरजेचें. जेजूक आयज प्रश्न विचारलो, आनी जेजू जेन्ना देवाच्या राज्या विशीं उलयतालो, निमाण्या दिसांची खबर कोत्तालो, तेन्ना हे जाणां जावंक सोदतात केन्ना येतलें, सो दॅट वी आर प्रिपेर्ड. आमकां तयार रावपाक जाय देखून विचारतात केन्ना येतलें. कित्याक तूं जरी तर सांगता हें देवाचें राज येवपाचें आसा, अशें आहा, अशें तशें आसा, जाल्यार केन्ना जातलें आमी तयार रावपाक आमकां बऱ्याक पडटलें. आनी जेजू तांकां सरळ कळोवन दिता, हें सगळें गरजेचें न्हू. केन्ना, खंय, कित्याक हे प्रश्न न्हू, पूण हांव कितें आसा, म्हजी परिस्थिती आयज कितें आसा, हांव कसो जियेतां, हो प्रश्न पयलो. कित्याक देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी तुमचे मदें आसलेल्या देवाच्या राजाक जरी तर तुमी समजून घेवंक ना, ओळखून घेवंक ना, जाल्यार सांडपाचे दीस येतले. देखून जाणवाय, संवसारी जाणवाय आसा आनी देवीक जाणवाय आसा.
देवीक जाणवायेची तोखणाय आयच्या पयल्या वाचपान केली आनी ताचे गूण जाणवायेचे वेगवेगळे गूण कितलेशे सांगल्यात. हे गूण जरी तर आमचे सवें येतले जाल्यार देव जाणवायेक आमी उक्तीं रावप गरजेचें. ती देवा लागीं मागून घेवप गरजेचें आनी ती घेवपाक फावो ती तयारी करप गरजेचें. आनी जेन्ना ती आमकां मेळटा तेन्ना हे जाणवायेक आनी हे जाणवायेंतल्यान वेगवेगळे गूण येतात तांकां खरो जाबाब दिवप गरजेचें, रिस्पॉन्ड करप गरजेचें. आयज घडये आमी ह्याच जाग्यार चुकलेलीं आसा. देखून जे कोण वायट करतात ते वायट करीत आसात, जें कितें वायट चल्लेलें आसा तें वाडत आसा आनी जायते पावटी आमी लाचारपणान कशीं सांपडलेलीं आसा. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. जण एकलो आमी आमकांच देवाच्या हातान घालुया. ही देवीक जाणवाय आमचे भितर घेवंक आनी ही देवीक जाणवाय आमचे भितर घेता आसतना आमी सगल्या वेळार तयार रावंक. आनी कोणूय आमकां फटोवपाक सोदता जाल्यार जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून सांगलां, जायते जाण असल्या वेळार भायर सरतले. भोव करून असले दीस येतात, निमाणे दीस येतात तेन्ना देवाचें राज लागीं पावता तेन्ना जायते जाण भायर सरतले. हो पळय थिंगा आसा, तो पळय थिंगा आसा. आमकां एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार पावयतले, एका मनशा कडल्यान तावन दुसऱ्या मनशा कडल्यान पावयतले. एक प्रिचर सावन दुसरो प्रिचर, एक हिलर सावन दुसरो हिलर. कांयच जायना. कित्याक आमचो जबाब, खरो काळजांतलो जबाब जो देवाक दिवपाक जाय आनी आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा ताका आमी आमच्या जिविताचो जबाब दिवपाक जाय. तो आमी जाणवायेन दिवंक ना. तरीच जाणवाय आमकां मागुया. आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर उबारुया आनी देवीक जाणवायेन आमी देवाच्या राज्याक तयार जावंक कृपा मागुया. गायन घेऊया C15, पेज नंबर 34, C15. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांवय बापान. उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता तातून सोय.
मुसोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या गुसानी जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. खरी देवीक जाणवाय जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना हे जाणवायेन आमकां सगळें समजता. हे जाणवायेन आमी सगळ्याक बरो जबाब दिवंक पावता. हे जाणवायेन आमकां जिवीत मेळटा. हीच जाणवाय आमकां फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कापूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कापूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव,
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक कर. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16.